मराठी राजभाषेचे आंदोलन बुधवारा मडगांवां जालें। कोंकणीक दिलो तोच दर्जो मराठीक दिवचो म्हूण आंदोलक मागतात। सत्तेर आयल्यार मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवपाचें उतर बीजेपीन दिल्लें, मात आतां ते दिशेन कांयच जायना म्हूण मराठी राजभाषा समितीन गोंयभर धरणे आंदोलन सुरू केलां। गोव्यातली जी 13 वृत्तपत्र निघतात त्याच्यातली 10 मराठी आहे, 3 इंग्रजी आहे ना वस्तुस्थिती ही अशी वस्तुस्थिती आहे। प्राथमिक शाळा इथं जास्तीत जास्त मराठीत आहे। सगळे लोक मराठी वाचतात, मराठी लिहितात, मराठी शिकतात। तिचा वापर, तिला वापर म्हणतात, यूज, तो सगळीकडे मराठी आहे। आणि म्हणून आपली भारताची राज्यघटना जी आहे ती काय सांगते, त्याचं 345वे कलम सांगतं की जी वापरात आहे भाषा त्या राज्यामध्ये ती राज्यभाषा झाली पाहिजे। त्या दृष्टीनं मराठी राज्यभाषा व्हायलाच पाहिजे। दुसरे वटेन भाषेच्या आदाराचेर गोंयकारांमदीं फूट घालपी विधेयकाक तेंको दिवचो न्ही म्हूण कोंकणी भाशा मंडळाचे शिष्टमंडळ आमदार विजयाक मेळ्ळे। अधिवेशनात मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवंक विधेयक आयल्यार ताचे आड भुमिका घेवपाचें उतर खंय विजयान दिलां। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। मयड्या पुला लागसार रस्त्यावेली अडचण काडून उडोवची म्हूण हळदणच्या आमदारान PWD इंजिनियराक सांगला। येरादारी आनी एक्सिडंटाच्या नजरेन घातक सुवातीचे इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमदार ग्लेन उलयलो। ती ऑलरेडी 2-3 एक्शन जाल्ले आसा। इट्स अ व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन। सो ब्रह्मन सांगलें तूं कितें करा ते कळे भाशेन बिफोर क्रिसमस आमी ते कितें जालें उपाय काडून ते एक लेवल करपाचें आसा। ताजेर आमी ऑलरेडी विचार केल्लो आसा। and तो ऑलरेडी तो कालवर्ट काट करून तो लेबर करतलो, कित्याक तो मोले म्हण कोण आसा प्लेइंग मिस्चिफ। सो आय टोल्ड मिस्टर ब्राह्मण टुडे आय एम नॉट बॉदर्ड, तुम्ही कितें करा ते म्हाका करून दियात, नाल्यार देल बी एक्सिडेंट एंड देन आय वोंट कीप क्वाइट फॉर द होल थिंग। थिवी केळ पिरणा ते कांशे मेरेन स्ट्रीट लायटीचे काम खासदार निधींतल्यान केला। पुराय मतदारसंघात खंय स्ट्रीट लायटी घालपाचे आसात। आम्ही एस्टिमेट केल्लो आहा एक 30 लाख आणि 10 लाख म्हणजे टोटल 40 लाख खर्च केलो जाल्यार माझ्या थिवी मतदारसंघात संपूर्ण उजवाड पडटलो। आणि हांव थिवीकारांक आश्वासन दिता की प्रत्येक काना कोपऱ्यान आमी स्ट्रीट लायन हेच्या फुडें घालून दितले। थिवी बीजेपी मंडळान तरणाट्यां खातीर घुमट आरती सर्त दवरिल्ली। तरणाट्यांक व्यासपीठ दिवंक म्हूण खंय ही सर्त। ह्या बारीक भुरग्यांक व्यासपीठ मेळचे, अपकमिंग जे यूथ आहा, अपकमिंग जे कलाकार आहा हेंकां व्यासपीठ मेळचे। हांवें जर ही स्पर्धा ऑल गोवा धरली जाल्यार हे भुरगे पार्टिसिपेट जावचे ना। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। इतल्यानी खबरांची तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।